25 तारखेच्यान गोंयांत राष्ट्रीय खेळा सर्ती सुरू जातात। बांबोळे आनी पेडेच्या स्टेडियमात इव्हेंट जातले, पूण सुशेगाद गोंयच्या स्वभावा प्रमाण थंय सुशेगादीन काम चल्ला। पूर्व तयारे खातीर गोंयच्या खेळगड्यांक अजून बूस्ट मेळूंक ना, जो मेळपाक जाय आसलो। घालुया एक नदर बांबोळे आनी पेडेच्या स्टेडियमाचे तयारेचेर। राष्ट्रीय पांवड्यार खेळा मळार गोंयच्या खेळगड्यांक कितें सुवात ते वेगळेच कळपाचे आसा। खंयच्या खेळगड्या खातीर खेळा आदलो सराव भोव महत्वाचो। जितलो बरो आनी मेकळ्या वातावरणात सराव जाता तितलो खेळगडो फुलून येता। खेळा सर्ती लागीं पावल्यो। बांबोळे आनी पेडे म्हापशेच्या स्टेडियमारय गेमी जातल्यो, पूण वातावरण पूरक आसा हय। आदी पळोवया बांबोळेचो स्टेडियम। हे आतां आमी आसा ते बांबोली एथलेटीक स्टेडियमान आनी तुमी आतां पळयता म्हाज्या फाटल्यान ह्या स्टेडियमान अजून काम चालू आहा आनी 25 ऑक्टोबराक सुटया ह्या स्टेडियमान एक पयले इव्हेंट जातले म्हणल्यार रग्बी। सो हे इव्हेंट स्टार्ट जाले म्हणटच हिंगा आनी कांय काम करपाक मेळपाचें ना, स्पेशली हे वसले कन्स्ट्रक्शनाचें काम बा। सो पूण हिंगा आतां अजून काम आहा चालू आहा, पूण तें काम कंप्लीट कोत्तले वय एक घडये कंप्लीट जातले, पूण हें काम फास्ट अशें जातलें। सो आतां तेजो स्टँडर्ड ऑफ क्वॉलिटी इज अ सेकंडरी। सो आतां उलोवया आमचे एथलिक्सांचे हेजे प्रमाणे। सो हे आतां एथलिक्स म्हाज्या फाटल्यान हे ते भायल्या ट्रॅकाचेर तिका काम कोत्ता, प्रॅक्टीस कोत्ता। सो ताका आतां हो प्रॅक्टीस करपाक हो ट्रॅक टेम्पररी हो आतां फुली कंप्लीट जावंक ना, पूण ताका आतां ऑलमोस्ट 1 वीक क्रॉस जालो। सो 2 वीक सुमार जायत येयले। ताका आतां हिंगा प्रॅक्टीस करपाक त्या ट्रॅकाचेर दिल्ले आहा, वीच इज इनकम्प्लीट ट्रॅक। सो ते आतां टेम्पररी तिका आतां प्रॅक्टीस कोत्ता आनी रावंड अबावट 40 to 50 एथलिक्स तिगा आहा एथलेटिकाचे। सो आतां हितूंतले तेंचे एसोसिएशनान आजून तेंचें सेलेक्शन कांय जावंक ना आनी हो इव्हेंट आतां एथलेटिक्स इव्हेंट जातलो 31 ऑक्टोबराचेर 31 सुटया हिंगा स्टार्ट जातलो एज पर द शेड्यूल ऑफ नॅशनल गेम्स। सो आतां आमी आतां पळोवपाचें आतां हे प्लेयर कोण आहा एथलेटिक्स, सो तांकां प्रॉपर फॅसिलिटी वा कितें मेवल्या ती तांकां सारकी मेळोंक ना, कित्याक तांकां एटलिस्ट 1 मंथ बिफोर हो ट्रॅक कंप्लीट ट्रॅक रेडी जावपाक जाय आसलो तांकां प्रॅक्टीस करपाक। सांगता ते भाशेन आनी आमी जाणा ते भाशेन गोंयांत फकत 2च एथलेटीक स्टेडियम आहा, एक म्हणटा तो म्हापसा पेडा आनी दुसरो हो बांबोलीम। सो हे हितूंतलो एकूय कंप्लीट नाहलो आनी हो आतां जस्ट कंप्लीट जाला, जस्ट 1 वीक बिफोर। आजून पळय ह्याचे ट्रॅकाचेर पेंटींग एक ट्रॅक मार्क करपाचें काम चालू आहा। सो हो मेन आहा पळय तो आजून कंप्लीट जावंक ना आनी ती फाटल्यान प्रॅक्टीस कोत्ता ती तो टेम्पररी तांकां इनकम्प्लीट आहा पळय तो प्रॅक्टीस करपाक दिला। आतां हिंगा सांगपाचें म्हणल्यार फूल एटेन्शन फॉर प्रॅक्टीस आनी हें करपाक घालता म्हणटा ते कोचीस आनी एथलिक्स कोण आहा पळय ते, पूण हाका गोर भशेन दिसता पळोवपाक हाका ऑथॉरिटीच्या हेतून सायडीन ताका लेस सपोर्ट मेवला, कित्याक आमी चालले त्या प्रमाणे ती उलोवपाकूय हें ना। हांवें विचारलें ते कडेन पर्सनली बाबा तुमकां कितें हें जालां, सो आमकां मेवलां ते भाशेन आमी करता म्हणटा। सो जरी तर तांकां फूल 100% सगळें मेवलेलें जाल्यार ती बरी उमेदीन हॅप्पी मुडान ती सांगतली आहली वी हॅड गॉट अ फूल सपोर्ट फ्रॉम द एसोसिएशन ऑर द गव्हर्मेंट। पूण तेंचे बॉडी लँग्वेजा प्रमाणे कळटा आनी ती सांगता ऑफ कॅमराचेर आमकां मेवलां आनी आमकां दिलां पळय ते भाशेन आमी वी आर ट्रायींग आवर बेस्ट। सो आतां इवन तर हाका एक मॅडल लगून मेवली आमच्या गोंयच्या एथलिक्सांक, सो तेंचें व्हडलें म्हणपाचें ते प्लेयर्सांचें आनी कोचाचें हार्ड वर्कींग। नथींग एज पर मी म्हाका अशें दिसता नथींग फ्रॉम द गव्हर्मेंट दे गॉट बेनिफीट टू प्रॅक्टीस प्रॉपर ऑन द ट्रॅक। आनी आतां पळोवया पेडे म्हापशेच्या स्टेडियमाची अवस्था। हे स्टेडियम गोंयच्या खेळगड्यांचो फुडार निश्चित करपाचे आसात। पेडेचो स्टेडियम फोडून दवरला, प्रॅक्टिसेक जाय मेन ट्रॅक तो बरे स्थितीत आसा हय। पळयात आखो देका हाल। आमी आसात पेडेम एथलेटीक स्टेडियमाचेर आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान हो ग्रावंडाचो कंडिशन पळोवंक शकता, जो आजुनूय नॅशनल गेम्सा खातीर रेडी जाल्लो ना। अजून पासून आतां आमचे गोंयचे एथलीट्स आहा आनी नॅशनल जे खंयचे स्टेटीचे येतले प्रॅक्टीस करपाक तांकां एथलेटीक स्टेडियम खंयचो प्रोवायड करचो।
आतां हो पेड्यांचो सिट्युएशन आमी तुमकां दाखयता. तसो आतां गोंयान दोनूच ट्रॅक्स आहा, एक बांबोलीम आनी एक पेडेम. सो हो आसा तो पेडेमचो सिट्युएशन. आजून पासून तेंच्या रब्बर ट्रॅकाक घालूंक ना आनी तेंचे मार्किंगूय जावंक ना ग्रावंडाचे. सो एथलेटिक्सान प्रॅक्टीस खंय, एथलीट्स आहात पळय ते आमचे, तेंच्यांनी प्रॅक्टीस खंय करपाचें. हो स्टेडियम आहा पळय एथलेटिक्साचो आजून पासून रेडी ना. नॅशनल गेम्स फास्ट अप्रोचींग आहा आमच्या गोंयान. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, डायलन रॉड्रिगीस आनी ओमकार देशप्रभू.